येवकार आयज चिकालीतावन तुमी मर्मुगांव कॅम्पेन सुरू करपाक तुमकां हांव येवकार दिता हिंगासावन आमच्या लोकांचे वतीनूय बीन. आनीक हे आतां सेव मादेई, सेव टायगर, सेव गोवा, सेव हेका आनी सेव तेका कोण कोण सेव जावपाचो हांव नकळो. पूण हितूंतल्यान सान फकत ही रॅली हिंगासान सुरू करता आसतना एक वस्त सांगपाक सोदता. लेट नो मॅन और नो पॉलिटिशियन टेक दीस एज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सेव देमसेल्व्स. आतां तुमी श्री पार्शेकाराचें नांव काडलां देखून मुद्दम सांगता. हे सगळे आमकां हे आयज आमी त्रासान आहा आमचे नदीक लागून. श्री पार्शेकार इज रिस्पॉन्सिबल. आय एम नॉट अफ्रेड टू से इट ओपनली. जेन्ना रिवर नॅशनलायजेशन हॅज बीन डन बाय वन सायन बाय आवर एक्स चीफ मिनिस्टर, ही शूड हॅव बीन रिस्पॉन्सिबल. आनी आतां तें येदें व्हडलें जें पाड घातलेलें आहा तें सारकें करनासतना जस्ट कमिंग आउट वीथ आमी सेव मादेई कॉमेस केल्ली, आमी सेव टायगर सुरू केल्लें. नो, दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इफ नाव आयज जरी तर ही रॅली हिंगासान सुरू जाता जाल्यार मेक शुअर दॅट दीस मॅसेज गोज टू एवरीबडी की कित्याक जाय ही रॅली. आतां आमकां कोणाचो पॉलिटिकल कॅरियर सेव करपाक न्हू. इट इज फॉर सेवींग मादेई. टायगराक सेव करपाक कडेन आमच्यान जावपाना, पूण टायगरान आमकां सेव करपाक जाय. मादेईक सेव करपाक कडेन आमच्यान जावपाना, पूण मादेई जरी तर आमी सेव करपाक मुखार सरना जाल्यार ही मादेई जी आमचें जिवीत सेव करता आपल्या शितळ उदकान, ती काबार जायत जाल्यार आमी सेव जावपाचें ना. चिकालीम चर्ची कडेन आहा आनी हांगाच्यान आयज सावथ गोवाची जी आमची कॅम्पेन आहा सेव मादेई आनी टायगर रिजर्व करपाचें मादेई वायल्ड लायफ सँच्युरी हांगाच्यान स्टार्ट करतले. आनी हेच्या पयलीं 4 तालुका आमच्या राजनबाब घाटे, मारियानो बेलेकारान तेंची टीम जी आहा फूल राजेंद्र केरकरान त्याच्या हाता खाली हे सगळे मेमोरंडम सबमीट केला आनी फूल पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. सगळ्या तालुकांनी एक्सेप्ट केला की आमी मादेई खातीर झगडटले आनी आमकां टायगर रिजर्व कंपल्सरी जावोच म्हणून. कित्याक आमकां मादेई वाचोवपाक जाय जाल्यार टायगर रिजर्व आमकां करचोच पडटलो. आनी आमचो जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा तेचे कितें हिडन एजेंडाज आहा ते आमकां खबर ना. पूण ज्या पद्दतीन आयज आमची जंगलां जळयल्यान न्हू, कितें अशें आमची जंगलां केन्ना जळोंक नासलेली, ती जंगलां जळोवन हेंच्यांनी कितें सिद्ध केलां तें आमकां खबर ना. पूण ते जनवरांक आयज आमचे गये रेडे म्हण नाका, कोले म्हण नाका, रानडुकर म्हण नाका, लोकांचे भितोडे घेतात. कळ्ळें तुका ही परिस्थिती. आयज जे सरकार आहा हे पर्यावरण प्रेमी सरकार न्हू. आमी हें सरकार जें आहा हे पर्यावरणाचो सत्यानाश करपी सरकार. आमी सांताक्रूज मॅनग्रुव्ज कशें मारून उडयल्या केमिकल घालून. आयज तें दिसता सारकें. वस्त्र हरण जालां आमच्या आवयचें, आमच्या मायभुमीचें, आई गोवाचें वस्त्र हरण जालां. आनी तें तुमी वस्त्र हरण सांताक्रूज वचून पळोवपाक शकतात. ज्या पद्दतीन ते मॅनग्रुव्ज काबार करून सोडले. थंय आतां फिलिंग जातले आनी कसले तरी लग्नाचे हॉल येतले थंयसर, अशें हांव म्हणूंक शकता. आयज मुर्मुगांव तालुक्याचे हांव सगळ्यांक वेलकम करता. आयज आमी जवळ जवळ 4 तालुके काडलेले आसा. एक म्हणजे बार्देस तालुका, मागीर आमचो तिसवाडी तालुका, पेडणे तालुका आनी बिचोली तालुका. आमी सगळ्या पंचायती कडेन वचून इतलेंच मागता की मी रिक्वेस्ट करता सगळ्या पंचायती कडसून सरपंचाक सांगता, पंचांक सांगता की तुमी एक रिजोल्युशन घ्या पंचायत बॉडी, तशें ग्रामसभेचे, तशेंच महिला मंडळ, PTA, मागीर तुमचे चर्चीस आसा ते, मागीर तुमचे टेम्पल आसा, मागीर तुमचे मस्जिद आसा, ह्या सगळ्यांचे एक तुमी रिजोल्युशन घेयात आनी ते रिजोल्युशन CMाक आनी CSाक धाडात. जेणे करून टायगर रिजर्व करपा खातीर आयज मादेई आमची सामकी गळ्या कडेन पावल्ली आसा. सुप्रीम कोर्टान DPRा खातीर सगळ्यांनी आमी हें दिल्लें आसा, रिजोल्युशन दिल्लें आहा. पण DPRाचो फैसलो कसो जाय तो खबर ना आमकां. त्या खातीर आमकां हे आमचे राजनबाब केरकर यांच्यानी एक सोल्युशन काडलेलें, टायगर रिजर्व मादेई वायल्ड लायफ सँच्युरी टायगर रिजर्व करात म्हणून. आनी तेच आमी लोकांक सांगता, पंचायतीक सांगता की तुमी टायगर रिजर्व करात. टायगर रिजर्व कित्या खातीर करपाचो? कारण मादेई आयज एका लिंक जाल्ली आसा. हेंच्यांनी कोल जाय म्हणून हें करता, दुसरें डबल ट्रॅकिंग, हे दोगांकूय लिंक केलें हेंच्यांनी. कारण कर्नाटकाक आयज हो सरकार जो मोदी सरकार म्हणटा आमी, तो मोदी सरकार जो जावन आसा फक्त कॉर्पोरेटांक तो फक्त आपले आमचे गोंय सुद्दां विकूंक काडला तेणें. कारण तो एक चायवालो आसा, चायवालो कितें करूंक शकता. म्हणूनच आमकां गोंयकारांक जागे जावंक जाय. गोंयकारांनो मागता तुमचे कडेन सगळे जाण जागे जावया. कित्याक तर वेस्टर्न घाट्स जो 150 मिलियन वर्साचो वेस्टर्न घाट्स आयज ते कापूंक सोदता. आमचे खरें म्हणल्यार वेस्टर्न घाट्स हे आमचे लंग्स जावन आसा आनी आमची मादेई जावन आसा, आमचे हार्ट, जीवनदायिनी लायफलायन म्हणटा ती, तिका आयज आमकां तिजे वरसून आमकां दुरावून काडटा. ते म्हणजे आयज हे मोदी सरकार, मोदी सेंट्रल गव्हर्मेंट आयज जे कितें आदेश दिता ते आमचे स्टेट गव्हर्मेंट आयकता, सगळे मंत्री आयकता. वयले म्हणटा ते आदेश वयरसून आसा म्हणून सांगता. अरे आमी स्टेट गव्हर्मेंट, आमी स्टेटीचे लोक जावन आसा, आमी युनियन टेरिटरी ना. जे पॉलिसी आमकां स्टेटीक जाय ते खरें म्हटल्यार ह्या गव्हर्मेंटान करूंक जाय, पण हे गव्हर्मेंट करिना. ही लज दिसता सांगपा खातीर. हेंकां फक्त मुख्यमंत्र्याची पदां जाय, हेंकां आनी कांय नाका. आमी सावथान येयल्या
पयलीं आमी स्टार्ट केले सांदिस्तेवा गांवांत जो फादर बिस्मार्क ह्या परिवर्तनाक लागून खूब झगडलो आनी आपणाचो तेणें लायफ दिलो. सांदिस्तेवा गांवांत आमी स्टार्ट केलें 14 तारखेर मार्चाच्या, जो तेजी डॅड बॉडी वयर काडलेली गोंयांक लागून तो मेलो आनी तेजी डॅड बॉडी वयर काडलेली त्याच जाग्याचेर आमी स्टार्ट केलो. कित्याक लागून ते सांदिस्तेवा आयलंड जे पयले एफेक्ट जातले म्हादयचे उदकाक लागून, तो थिंगासोटी आमी स्टार्ट करून आख्खी आमी तिसवाडी केली. सगळ्या गोंयकारांक तिसवाडीच्या सरपंचांनी जावं इतल्या लोकांनी आमकां हें दिलो, तेंची रिजोल्युशनांची आमकां पावली. तेज्या उपरांत आमी पेडणे गेले. पेडणे नागरीक समितीन आमकां फूल सपोर्ट दिलो. आदलो चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर तेणें बी सांगलें की आपणाच्या टायमाचेर आपण हे टायगर रिजर्व हें करचो आनी म्हादय समाजाची जो टायगर रिजर्व केल्यार म्हादय समाज जातले म्हणून तेणें आपणाचें सगळें डॉक्युमेंटेशन करून दवरलेलें. पूण गेल्या वर्साक फायल मूव जातूच गेली आनी 2022 जेन्ना TCP मिनिस्टर हो जालो आमचो विश्वाजीत राणे, तेणें खंय ती फायल बंद दवरल्या. आयज तर सेम आमकां म्हादय सांबाळपाक जाय जाल्यार टायगर रिजर्व करपाचो आनी हें गोंयच्या सरकाराच्या हातीन आहा. हांव एक उलो मारतां गोंयच्या सरकाराक, तोच एका आमच्या प्रमोद सावंताक, की तेणें बेगिनले बेगीन टायगर रिजर्व नोटिफाय करचो आनी हो आमचो मसलो हें करचो. आतां राजन बाबान सांगलां हो इफेक्ट कहो कोल आनी डबल ट्रॅकिंग जाता पळय तो हो एक भाग आहा तो म्हादयचो, जो हो उदक म्हादयचें डायवर्ट करून वतात कर्नाटकाक की एका आमच्या स्टील प्लांटाक आनी पावर प्लांटाक. थिंगा जाय तो कोल आनी कोलाक जाय डबल ट्रॅकिंग आनी हो इश्यू जावन आहा म्हादयचो.